येणावळीचो स्रोत मतीन घेतलो जाल्यार फुडाराक गोंय राज्याक रीण घेवपाची पाळी येवची ना असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। उदका स्रोत खात्या वतीन साळ गांवांतल्या शापोरा न्हंयचेर बराज आनी 250 MLD रॉ वॉटर सप्लाय पंपिंग स्टेशन प्रकल्पाची बुनयाद घाले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। 350 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प उबारतले। ह्या सुवाळ्याक उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रवीण आल्लेकर, उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आम्ही ज्या पद्धतीत प्लॅनिंग आणि फायनान्शियल मॅनेजमेंट चलयला, मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळ आसतली, GSTचे वाडलेले कलेक्शन्स आसतले, आमी म्हणटा की आमी जो टॅक्स दिता तेजे वाडलेले येणावळ आसतली, आमची एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान येवपी येणावळ आसतली आनी अजून 2 वर्सांनी आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान येवपी आमचो 36% शेअर आसतलो। ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां खंयचेच बाबतीत राज्याच्या तिजोरीक लोन घेवचें पडचें ना। म्हणून तर अशा पद्धतीन 350 कोटीचे सँक्शन दिता आसतना म्हाका मात सुद्दां म्हणजे भंय दिसना। वर्ष 1.5 वर्सां भितर हांगसर उदकाची बरी पुरवण जी आसा पळय ती तुमकां हांगसर उपलब्ध जातली अशें राज्य उदक। आनी विशेश उलोवपाक वचना, इतलेंच 3 सुत्रां घेवन आमचे मुख्यमंत्री काम करतात आनी ह्या सुत्रांक अभिप्रेत करपाचें म्हणजे प्रेरणा दिवपाचें काम कोणी केलें जाता आमच्या देशाचे पंतप्रधान। पंतप्रधानांनी तुम्ही पळयलें जर जायत ना आयकलें जर जायत ते मागीर आमचे दर म्हयन्याक तांची जी भाशण जी जाता पळय तातूंतल्यान तुम्ही आयकलें जर संकेत घेतले जर जायत दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांनी एक प्रकारचे असा तशे ध्येय जे आसा पळय ते ध्येय दितात। तातूंतली एखादी मागीर जावूय की तुमी जलसिंचन करपाक जाय किंवा नंतर म्हणजे आता हल्ली जे आसा पळय 2047 पर्यंत उदकाची पुरवण प्रत्येक राज्यान करपाक जाय। त्याच्यामुळे उदक येवचें ना आणि पॅरलली आणि एक हॉल येता जी ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ली आसा त्याचे सरकार 28 करोड मोडटलो आणि जी रिटेनिंग हॉल आसतली प्रोटेक्शन त्याच्या वयर वॉकिंग ट्रॅक आसतलो आणि तिका पंप बसयतले म्हणजे जे गावात उदक आसा ते आमच्या न्हंयत उदक घालतले। प्रमाणे साळातय टाकी येतली, पुनर्वसनात टाकी येतली, उस्पा येतली आणि एका कनेक्टिंग लाईन येतली आणि याचे सगळ्याचे सरकार 90 कोटी खर्च करता आसा। ही फाईल ऑलरेडी PWD मिनिस्टरान अप्रूव्ह केल्ली आसा। हे फाउंडेशन स्टोन घालच्या पयलीं 4 दीस पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आणि ताच्या कडल्यान मागून घेतले की ही फाईल अप्रूव्ह करून ह्या क्रमांक आमचो हो प्रॉब्लेम जो आसा जो साळ आणि लाटर खर्चाचो तो परमनंटली सॉल्व करून दिवपाचो आणि मुख्यमंत्र्यान एग्री केला। आणि जशें हांव सांगलें तशें हांव म्हटलेलें काम करता तसो आमचो मुख्यमंत्री आमचो साळांतलो भावोजी तोय प्रत्येक गोष्टी म्हटलेली कामां करतात आणि म्हजी तर केन्नाच ना म्हणना।